पयले सुवातेर आमकां पयले वाचपान अशें सांगलां, बरो मनीस आनी वायट मनीस. वायट मनीस तर आपले वायटपण सोडीत जाल्यार तो जिवंत उरतलो, पूण ते सोडिना जायत जाल्यार तो मरतलो. कित्याक पातक आमकां मरण हाडटा म्हणून आमी जाणो. मरण म्हणजे कितें? आमी देवा बरोबर रावचे ना, जियोवचे ना. आमी आमचेच वस्तुंगी खंयचो तरी हुबोन वेतेल्या अशें जाता. आमी तें निवडटा देवा सोडशिल्ले पयस वचचे. पूण हें कितें जाता? पातक एकदम आकारशीत. देंवचार आमकां सगळें सांगिना, पूण तो आमकां फुसलायता आनी फसयता. फुसलायता म्हणजे कितें? तुका सांगलां तें बरें आहा, पियेनाका तूं कर. हे भाशेन तो आमकां फुसलायता. अरे तें तूं करशी, तूं देवा सारको जातलो मरे. हे भाशेन फुसलायता आनी आमकां मागीर तें केलें की ना फसयता. मागीर म्हणटा आमी, अरे कितें म्हणून केलें हांवें, शी पातक जालें. मागीर तें कितें जाता, पातक एक पाटी रुजलें की ना आमचे मदें, तें मागीर भायर सरना. तें सारकें आमकां आपल्या पासान दवरता. ताका लागून जेजूची आमकां गरज. आतां बरो मनीस बरें करूंकूच जाय ताणें, पूण कितें जाता, केन्नाय आळसाय येता, केन्नाय देंवचार आमकां ताळ्ळेन घालता, फुसलायता, फसयता. हे भाशेन जाता. कळोन आसतना आमी सट करून वायट निवडूंक लागता. आतां इतल्यो ताच्यो बऱ्यो कन्या आसलेल्यो, त्यो आतां ताका त्या वेळार पावतल्यो म्हणून अशें आमी समजता, पूण आमकां तिजोर सांगलां पावचें ना. कित्याक एक पाटी वायट निवडलें की ना तें सारकें वीक म्हणजे कितें? मरण हाडटा. ताका लागून जेजून आमकां सांगलां, सदांच चतूर रावात. चतूर सगळो गोत रावंक जाय आमी. मातसो गोत पर्यंत रावना जाल्यार जालें, फट करून सगळें काबार जाता. ते भाशेन आतां एके बालदेंत वो आणयेंत ताका तो धाकटुलो बुराक पडत, मागीर कितें जाता, उदक टोक 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 करून भायर सरता स्लोली. पूण ती मागीर हांडी वो कितें रिकामी जाता, बरेंपण सगळें भायर सरता. हे भाशेन आमचें जिवीत. तर जेजू आमकां तें सांगता, तुमी सावध रावात. पळयात कशे भाशेन तो आमकां हें सगळें फारिजेव आनी हे पळय धर्मशास्त्री आसात, ते सगळे नेम जाणत, ते बरे भाशेन शिस्तीन आपलें जिवीत जियेतात. पूण आमी जाणो ते खोटें आपलें जिवीत सादतात. कित्याक देंवचारान तांकां आपल्या ताब्यांत केलेलें आसा. आनी हे भाशेन ते दुसऱ्यांक सांगतात, पूण आपल्या जिवितांत ते भाशेन जियेना. तांचे भाशेन तुमी जायनाकात, तुमी तांचे परस वदीक बरें जावंक जाय म्हणून जेजू आमकां सांगता. आतां आनी एक ताणें कितें सांगलां, म्हज्या भावाक तर म्हजे विरुद्ध कितें तर आसा जाल्यार तूं वच आनी ताका ताचे बरोबर संधान कर. हें म्हजें न्ही, तें ताचें. कित्याक लागून? कित्याक आमी ताका बऱ्या रस्त्यार हाडूंक जाय, नाजाल्यार तो आमकां आपल्या पातकान दवरता. म्हाका लागून तो तिडकेन आसा, तो रागान आसा. आतां हें सोंपें न्हय. जो कोण म्हाका वायट करता ताचे वचून हें मागपाक, गुन्यांवकार, हांव गुन्यांवकार जालें. हांव गुन्यांवकार कसो जाता? हांव जायना. पूण ताचे बरोबर संधान करूंक जाय. कशे भाशेन? ताका बरे भाशेन वळखूंक जाय. जाल्यार आमी कितें करता, ताका पळयत ना. हे भाशेन म्हाज्या भयणीन भावनो करच्याक आमकां जेजूची गोठाय जाय. जेजू सगळें आमच्यान तें हें करूंक जावचें ना. हाका लागून जितली आमी जेजू सगळें जो आमचे भितर आसा ताका आजीर जावन आमचें जिवीत जियेतल्या, तेन्ना आमी न्हय, तो आमचें सगळें जियेता आमच्या उतरांनी, कोंड्यांनी आनी चालींतल्यान. हें बरेंपण आमी केन्नाच सोडचें ना. कित्याक ही व्हांवती झर बरेपणाची, आनी तो केन्नाच आमचे कडून
ते भाशेन मागिना, तो आमकां दीत आसता. आमी कितें करता, आमी दिता कित्याक आमकां कितें तरी घेवच्याक. असलें केन्नाच आमी चिंतूंक फावना. वावती जर कितें करता, दीत आसता, ते भाशेन आमी जेजू सोबे रावलीं की ना, आमची उतरां, कन्यो, चाल सदांच बऱ्यो आसतल्यो. दुसरी आमकां आडायतली, पूण ती तांच्यान आडोंक जायना, कित्याक आमी जेजूच्या एकवटान रावता, ती आमकां जेजूच्या सरशींनी पयस व्हरूंक सोदतात. ताका लागून म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमचें मागणें जें आसता पळय तें खोलायचें जावंक जाय. तेन्नाच की आमी जेजू सारकें आमचें जिवीत जियेतले. जियेता तर आमी देवाक दिनवास या आनी आनिकूय बरें करूंक आतां आमी मागया. सगळीं जाणां आमचे हात शेवटेन धरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांतोतल्यान भरोन येता. ताचें बरेंपण आमचें सगळो गोत तो आमकां दीत आसा, पूण खूब पाटी आमी तें स्विकारिना, कित्याक आमचें भितरलें जिवीत वायटपणान आसा. तें वायटपण आमी भायर सोडूंक जाय. ताका लागून बरें पळय तें आमचें सगळें घडोना. आमी तर दुयेंत आसत आनी पिल्लां घेत, ताचो परिणाम आमचेर जावंकूच जाय. जायना जाल्यार तें पील सारकें न्हय. आतां हे भाशेन आमी जेजूक कोत्ता. तो आमचो रोचणार, धनी, सोडवणणार आनी आमच्या काळजान येता आनी ताका पळयात आमी नाकारता आनी ताका ही संदी दिना आमचें जिवीत, जें ताचें जिवीत तें ताचें सगळें जियोवच्याक. पळय कशे भाशेन आमी पातकान जियेता पळय तें. जेजू आमकां ह्या पातकांतलो सुटका दी आनी तुजे बरोबर आमचें जिवीत एकवटोन जिवंक आमकां तूं आतां मदत कर. आनी हाका लागून आमी आमचें जिवीत तुकाच भेटयता हे भेटोवणी वरवीं. आमेन.